सरकाराची दर फामिलीक 3 LED बल्ब वाटपाची स्कीम फेल गेल्या। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोगामुखार लोकांनी LED स्कीमीच्यो भोयो केल्यो। कोणाच्या नावार कोणेय बल्ब वेल्यात, मेळूना ते अजून बल्बाची वाट पळयतात। 3 वर्सां वॉरंटी आशिल्लो बल्ब गेल्यार रिप्लेस करपाची व्यवस्थाच ना। उसरां येवपी बिलां, नवो 76 पैशांचो सर्व्हिस चार्जाचो प्रस्ताव आनी सोलर पावराचेरूय विशय आयलो। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी आयोगाची गोंय विभागाची सार्वजनिक सुनावणी बिरेस्तारा जाली। गोंयच्या 20 खात्यान घाल्ल्या प्रस्तावांचेर हो आयोग लोकांकडच्यान हरकती घेवंक ही सुनावणी घेता। सुनावणेक आयिल्ल्या लोकांनी सरकाराच्या 3 LED बल्बांच्या स्किमीची चिरफाड केली। 6 म्हयन्यां भितर बल्ब गेले आनी ते खंय बदलून घेवपाचे ते खात्याकच खबर ना। The LED bulb. Each household was given 3 free LED bulbs. Suddenly, that activity has stopped. We have not received our quota of 3 free 3 bulbs. We asked the department. They said we don't know. They are not. They have stopped coming. Now, who are they? Also, we don't know. And when they will come, we do not know. And these bulbs are having 3-year guarantee. So, if the bulb is spoiled, it has to be replaced. Many of my consumers, they are asking me, sir, what shall we do? My bulb is gone in 1 month, in 2 months. What shall I do? It should be replaced. There is nobody to replace it. Many of the households have not got these bulbs, the free bulbs as to say, and they were told when they went to the department that your bulb has already been taken by somebody else. Senior citizens are quite upset and they said, we don't have time to go and stand in one line and find out why someone else has taken the bulbs. Another thing is that the bulbs, this is dated June 2016. We're not even covered 1 year and it is already gone. It went 3 months ago. When we went to the department to ask them, see, when we buy bulbs from outside, we get a replacement if it's it goes up before 3 years. They said, we don't know anything, you will have to, we have not got also replacements and we have not been supplying to anybody. कंझ्युमर ॲक्टिव्हिस्ट रोलंड मार्टिनान 20 खात्याच्या कारभाराचो पाडोच वाचलो। Last time they were saying 14%, now even they're talking about 18%. The power losses, there is no effort. There is no meaningful effort from this service provider to stop the transmission losses. And therefore, I as a consumer is being burdened with all this. And the point here is that I don't have option. I cannot go to any other service provider. Now I am even reading that power which is coming from Maharashtra, they are quietly going to put a 0.76 paisa service charge on us. Anybody who wants green power, who wants alternate power, you definitely have to pay more. There's no doubt about it. We don't expect solar power to be cheap. But where is the infrastructure? What headway has this service provider made? In fact, their officers are telling us and many people to oppose the solar power strategy. Not to support it, not to emphasize on it. लोकांनी जनरेटर सेट घेतल्या आणि केन्ना तांचो पावर रिवर्स गेल्ल्यान लायनी वेलो लायनमॅन मरता म्हण रोलंडान विशय काढलो। हंगामी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर LD कोलवेकरान सगळ्या प्रश्नांचेर आपले मत मांडले। Paying compensation is not the point. No? We want to avoid that paying and we want to avoid the deaths. So what is the plan of action for that? That is another way to cut down your cost. Yeah. So that is what we want to know. That necessary safety measures will be taken by the department. So JAL also, there were some billing because earlier bills were not issued and all that. At a time they had to issue for 6 months, 7 months. So there was a billing issue in JAL system also. But recently now under RAPDRP, we have taken over that billing system and we are in the process of streamlining and we will ensure you that henceforth you will get monthly or bi-monthly maximum bills. Solar draft policy we are in the process of finalizing. Once it is finalized, then all the solar net metering and all that, we will take that. And right now actually for government installations, wherever that applications have come, we have given them grid connectivity on net metering basis. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। केपें पुलीस स्टेशनाची साप्प दशा जाल्या। लोकांपाचें छप्पर कोसळून वर्स जालें। ना पुलीस खातें, ना खात्याचो मंत्री, ना PWD कोणूच लक्ष घालना। केपें पुलीस कस्टडीक घेतिल्ल्या कुडचड्यार पुलीस स्टेशनार व्हरून दवरतात। केपेंच्यान कुडचड्यार पुलीस स्टेशनांत व्हरतना एखादो गुन्यांवकार पळ्ळो
जाल्यार जबाबदार कोण? केपेचे लोक पोलीस स्टेशनाक नवी बिल्डिंग मागतात. हे केपेचे पुलीस स्टेशन पोर्तुगीज तेंपावयली बिल्डिंग आतां इल्ली इल्ली कोसळूंक लागल्या, सामकी दशा जाल्या. ह्या पुलीस स्टेशनाक आज एक सादें लॉकअप ना. लॉकअपाचे छप्पर कोसळ्यात वर्स जावन गेले. पळोवंक गेल्यार वयर कांयच उरिल्लें ना. पुलीस स्टेशनाचो नित्याचो कारभार असोच चल्ला. आमगे केपें पुलीस स्टेशनाची पळय लॉकअप भितर पळय ती लॉकअप तेंचे मोडले कारणान ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरपा पडटा. आमी तांकां विचारलें, एक वर्स मायज जालें आतां ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरता ते ही मोडला तेंचे लॉकअप. तर ते म्हणटा कितें की बिल्डींग नवी येतली. बिल्डींग केन्ना नवी येतली ती खबर ना. आतां ते जाता तितले बेगीन लॉकअप ते तरी जेल तर ते लॉकअप तरी रिपेरिंग करचे आनी कुडचड्यार ते पुलीस ते जेली तांकां हेंका व्हरता पळय एक्युजडांक ते केप्याच उरताले आनीक तेंचो टायमूय वेस्ट जावपा ना पुलिसांचो. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटा कडेन एक तर ती बिल्डींग बांदची नाजाल्यार ते लॉकअप बेगीन रिपेरिंग करचें म्हणून केपेचें. कित्याक बिल्डींग बांदपा जाय कित्याक काय म्हणल्यार पुलिसांक कितें त्रास जाता. PSI थंय बसपा जागो ना. ती तेंची प्रपोजल कितली वर्सांचो आसा तो फाटीं. एखाद्याक धरलो जाल्यार ताका दवरूंक कुडचड्यार पुलीस स्टेशनाच्या लॉकअपांत व्हरचो पडटा. पुलीस कितेंय कायदेशीर फॉर्मालिटी करतले जाल्यार ताका कुडचडच्यान परत केपें हाडपाचो. लॉकअपांतल्या गुन्यांवकाराकूच हार्डवर्क करूंक पुलिसांचो अर्दवेळ चल्लो. केपेंचें पुलीस स्टेशन हें सारकें मोडकरी जालां आनी तें मोडोन पडपाचें आसा. अशें एक तो टेंडर जावचो केपेकारांची वीश आसली ते बेगीनूय बांदचें म्हूण. आनी तें बेगीन बांदलां तेन्ना सावन जायते सेवाबायत लेगून भितर पडले मनशांक थिंगा त्रास जाता. कित्याक मार्गा हिंगा केपें सावन तुका सांवड धाडचें आनी सांवड दे तांकां कैदी करून परत तांकां इन्क्वायरी करून केपें व्हरचें. हेदो पासून तो टायमूय वेस्ट जाता आनी ते सेवाबायत लेगून चोर सारकी चोर नासलो लेगून भितर पडले तांकां सोडूंक तेंची फेमेल वावुरता पूण जायना कित्याक इन्क्वायरी जावपाक कास्तीक जाता. मुगे एक आहा सजेशन ते बेगीन बांदचें आनी तेका तरी टेम्परवारी तो टेंडर केन्ना जावन टेम्परवारी एक शेड घालची 2 रुमाक आनी ते चोरां थिंगा दवरून इन्क्वायरी करून ते खरे वो चोर वो ना ते करून तेंचे केपें जें पुलीस स्टेशन पळय आहा तें सांगताले तें आतां मोडटले आनी नवें बांदतले. नवें बांदता म्हळ्यार 2-3 कितलीं वर्सां जावन गेलीं. तेजी बांदपाची खबर ना वो ताची कांयच खबर ना. मागीर थोड्या दिसान आयकूंक येवपाक लागलें ते एक नवं पोन्नी घर घेता आनी तितून ते सगळे ऑफीस बिफीस चलयताले आनी हेजें काम चलता म्हणून. आजून पासून तें टेंडर जालें म्हणटा पूण ते टेंडराची खबर ना कांय ना. आनी आतां तितून भितर पळोवपाक गेल्यार एक हेजें वयली छप्पर मोडोन सकयल पडलां. बट ताजेंय ना आनी कोण धरले बिल्ले जाल्यार तांकां सांवड्डे गायले सांवड सान आयको हिंगा हाडले. हेजें सामको गडबड आसो. पूण सरकारान हेजेर कितें म्हणटा तें चोवन ही नवी इमारत जाल्यार इमारत बांदपाची आनी कितें तरी करपाचें. पूण हें असली कोणता येना न्हू. एका तालुक्याच्या मेन पुलीस स्टेशनाक धड बिल्डींग ना. बिल्डींग ना ती ना, सादो लॉकअपूय ना. मॉडर्नायझेशनाच्यो गजाली करतल्या गोंयच्या पुलीस खात्याचो कारभार सध्या असो गलगलाक आयला. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊ एक ब्रेक.